फ्रेंड्स, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिव। म्हजें नांव जेनी डिसूजा आनी म्हाज्या कुजनांत तुमचो सगळ्यांचो स्वागत आसा। आयजची रेसिपी आसा चिकन फिंगर्स। मॉलांतले आमी घेतात न्ही वेंकीज, यमीज ब्रँडाचे चिकन नगेट्स, चिकन फिंगर्स। पूण तुमी जाणात हे रेसिपी कितले सोंपे आसा घरा करूंक, आनी सगळ्यान मेन पॉयंट तर हे फ्रिजरांतूय दवरूं येता। 1 म्हयनो पासून दवरून जेन्ना जाय तेन्ना काडून खावं येता। चला पळोवया कशें करचे चिकन फिंगर्स। तर सगळ्यान पयलें हांवें घेतला हांगा मांस, हे कोंबयेचें मांस आसा। हांवें लेग पिसीसाक बोनलेस करून घेतला। तुम्ही जाय जाल्यार ब्रेस्टाचेय बोनलेस वापरूं येता, नो प्रॉब्लेम। आनी नेक्स्ट हांवें हेतून घातला एक उकडलेलो बटाटो, मातशें हेका बायंडींग येवंक जाय म्हणून हांवें एक उकडलेलो बटाटो घातला। आनी 2 व्हड कुलेरां हांवें घातल्यान ब्रेड क्रम्स। हे आमचे नॉर्मल एवरीडे पाव आसा ताका हांवें मिक्सरान घालून वाटून घेतले आनी ब्रेड क्रम्स रेडी जाले। नेक्स्ट हांवें घातला बारीक चिरलेलो अर्दो कांदो घेतला। एकदम बारीक कातरूंक इम्पॉर्टंट ना, जाल्यार आमकां हे सगळे मिक्सरान घालून वाटून घेवंक जाय। तर इल्लेशें हांवें आनीक हेतून घातले सोया सॉस आनी मिठाचो उडयला। आनी मातशें हेका आनीक ज्युसिनेस दिवंक म्हणून हांवें इल्लो मस्को घातला। मस्को घालतकूच बरें सॉफ्ट जावन येता हे कटलेट ना नगेट म्हणा नाल्यार फिंगर्स म्हणा। आतां हेका आमी घालतात मिक्सरान आनी पळया अशें बरें करून पेस्ट करून घेवंक जाय। मिक्सराक 5 सेकंड 10 सेकंड्स अशें चलोवन एक पेस्ट करून घेवंक जाय। तर हेका हांवें दवरला सायडीक आनी एक कुटणें घेता। तर हे स्टेप्स जे हांव तुमकां दाखयता आतां कुटण्यान जे करतली ते तुमी चिकना सोबत मिक्सरांनी घालूंक जाता, नो प्रॉब्लेम। पूण हातीन कुटलेलो मसालो एकदम रुचीक जाता, टेस्टी करता। तर कुटण्यान हांवें घातला इल्ले लसूण, हरी मिरसांगो, इल्ले हांवें 2 मुठीभर कोथमीर उडयला आनी हांवें हेतून घातला काळी मिरयां आनी हे सगळे बरें करून वाटून घेवंक जाय म्हणून इल्लेशें मीठूय उडयला। तर आतां कितें करूंक जाय, बरे भशेन हेका एकदम कुटून घेवंक जाय, एकदम फायन पेस्ट जायसर, बरे चटणी जायसर हेका बरे भशेन कुटून घेवंक जाय। आतां हो मसालो बरो करून कुटून घेतला हांवें। आतां जे मांस आमी सायडीक दवरला तेतून हे कुटलेलो मसालो घालया। आतां तुमकां जाय तर हे मिक्सरांनी करूंक जाता, नो प्रॉब्लेम, कांय प्रॉब्लेम ना। पूण म्हाका बिलीव करा तुमी की हातीन कुटून हेतून घालतकूच न्हू ह्या मांसाचो टेस्ट एकदम कुशीनूच येता। तर हांवें हे कुटलेलो सगळो मसालो मांसान भितर घातला आनी हेका बरें करून आमी मिक्स करून घेवया। सगळ्याक ती काळी मिरयां आनी सगळो लसूण मिरसांग सगळ्याक मांसाक बरो लागोंक जाय। तर ह्यो आतां मिक्स करून घेता। आनी आतां जे नेक्स्ट हांव घालतली ते ऑप्शनल आसा, म्हणजे जायत म्हणून हें इम्पॉर्टंट ना। पूण तुमच्या घरा जर ते पिझ्झाचे वयर आमी सिजनींग घालतात ते तर तुमी एक कुलेर तेय घालूंक जाता। आतां हांव म्हाजी फेवरेट कोथमीर घालता भितर आनी आतां आमचो बॅटर ह्यो ऑलमोस्ट रेडीच जाला म्हूण बरे भशेन हेका मिक्स करून आमी दवरूंक जाता सायडीक। मॅरिनेट करूंक जाय 10-15 मिनट भर तुमी मॅरिनेट करून दवरूंक जाता। तर चला ह्यो आतां रेडी जाला, हांव तुमकां फुडले स्टेप्स दाखयता। तर हांवें घेतला एक बेकिंग ट्रे, तुमचे कडेन हे ट्रे ना तर बशी घेवंक जाता, वेचून प्लेट घेवंक जाता। हांवें हेचेर घातला एक बेकिंग पेपर। जर तुमचे कडेन बेकिंग पेपर ना तर तुमी सादें एक प्लॅस्टिकाची पॉलिथीन बॅगूय यूज करूंक जाता। आनी हे जे पेस्ट करून आमी रेडी दवरला मांसाचे ते हांवें ह्या पायपींग बॅगान भितर बत्तली हांव। पायपींग बॅगी ना तुमचे कडेन तरी नो प्रॉब्लेम, तुमी दुधाची थैली यूज करूंक जाता तुमकां। तर ही आतां पेस्ट हांव ह्या पायपींग बॅगान भितर भरता। तर म्हाजे फ्रेंडां तुमकां कशें दिसता म्हाजो व्हिडिओ, आनी बरें दिसल्यार प्लीज म्हाज्या व्हिडिओक तुमी लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा प्लीज। आनी जर तुमकां बरें दिसले हे व्हिडिओ तर म्हाका कॉमेंट करून खाला सांगा कशें दिसलें तुमकां। आनी हांव तुमकां प्रॉमीस करता की हांव आनीक बऱ्यो रेसिपीज करून तुमकां दाखयतली। चला आता माझे पाइपिंग बॅग रेडी हा। बस आता एका खाला एक कट मारून
पाईप करून चालू करूंक जाय. तर हे घेतले हांवें ते ट्रे आनी खाला हांवें एक कट मारलो आनी तुमकां जे शेप जाय त्या शेपांनी तुमी हे चिकनाचे जे बॅटर आहा ते पाईप करूंक जाता. तर हांवें आयज ह्या कोंबयेचे मांसाचे फिंगर्स केल्यान आनी डोनट शेपाची पाईप केल्यान. तुमकां जे शेप बरे दिसतात ते हे तुमी करूं जाता. आनी सायडीक एक बोलूय दवरूं येता. बोलान इल्लें उदीक दवरा आनी उदकाक बोट लावंक जाय आनी जे सायडीचे रफ एजीस जातात ते उदकाचो बोट लावन ताका स्मूथ करूं जाता. आतां अशेंच करून हांव सगळे हे म्हाजे बॅटर जे आहा मांसाचे ते सगळे हांव इल्ले फिंगर शेप इल्ले डोनट्स शेप अशें करून रेडी करता. आतां हे वयतले फ्रिजरान. एटलिस्ट अर्दे वर हेका फ्रिजरान दवरूंक जाय. तर फ्रिजरान दवरतकूच अर्दे वरा उपरांत पळया हें बरें कडक जावन येता हे चिकनाचे डोनट म्हूण नाल्यार फिंगर म्हूण आनी भाजूंक हे रेडी आहा आतां. तेल म्हाजें बरें गरम जालां आनी हांवें एक ताती घेतला बोलान आनी ताती मारूंक जाय आमकां मागीर आनी ताती सोबतूच हांवें घेतल्यान इल्ले ब्रेड क्रम्स दुसऱ्या बोलान. पळया आतां ताती मारून घेवंक जाय बरें. जाय जाल्यार तातयेन मिठाची कणी उडोवंक जाता, नो प्रॉब्लेम. तर जे आमी फिंगर्स नाजाल्यार डोनट्स जे केल्यान ते तातयान बरें बुडोवंक जाय. बरें ताती ताका भायरसून सगळ्याक कोट जावंक जाय आनी तेच ताती लायलेले डोनट आमी घालूंक जाय ब्रेड क्रम्सान. बरे भशेन भायरसून ताका ब्रेड क्रम्स बी कोट करूंक जाय आनी कोट करतकूच ब्रेड क्रम्स आतां हे डोनट वयतले गरम तेलान. तेल एकदम खतखतीत आसूंक कळना, मिडियम फ्लेमाचेर आसूंक जाय नाजाल्यार ते भितर कच्चेच रावतले. ते पळया हें बरे भशेन ब्रावन करून हे फ्राय करूंक जाय. 10-15 मिनिट्स तरी लागतले, मिनिमम 10 मिनिट्स म्हळ्यार. आनी आशा करता की तुमकां ही रेसिपी बरी दिसल्या आनी आय होप की तुमी आपल्या फॅमिलीक हे रेसिपी करून खावंक दितलीं. आनी म्हाजे व्हिडिओ पळोवंक तुमचो खूब खूब थँक्यू.